वॉर सध्या चालू आहे ना ना सध्या आमचे जे गोंयकार हें आसा पळय न्ही, आज सकाळीं सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो. सो तेंचें म्हणणें आसा की थंय आतां जे कोण जे रावतात थंय तेंचे आतां तसो थंय इश्यूज ना आतां स्पॉरेडिकली कांय कडांनी एखादी गजाल जर घडटा आसत पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडांनी आसात त्या कडांनी ते सेफ आसात. तर कोण हॉटेलान आसतले कोण भोंवूंक गेल्ले आसत ते हॉटेलान आसात कोण आपल्या कंपार्टमेंटान रावता आसत घरा आसत सगळे सेफ आसात. तशें आतां इश्यूज ना. जेन्ना सरकारा कडल्यान हेज्या संबंदान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां पूण फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ले आतां परत बंद जाल्या. सो वॉराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटलें पूण सगळे जाण आत्तां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाण सेफ आसात. पण तुमचे कडेन बी कॉन्टॅक्ट केला तेंच्यांनी कोणी करता आमचे कडेन करता म्हायती धाडटात आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन धाडटात विचारतात आमकां. सो आमी आतां जेन्ना फ्लायट शेड्यूल जातल्यो तेन्ना मागीर ते हळूहळू करून जावपा लागता. पूण पॅनीक बीन जावपाची गरज आसा पॅनीक जावपाची गरज ना अजिबात. तेंचेंय म्हणणें आसा की कोणीच पॅनीक जावचें न्ही. कारण कितें जाता की एक फावट रिपोर्ट्स जे आसा ते अशा पद्दतीन येता की थंय सिच्युएशन तेंचें आसा पॅनीक करपाक अशें कांयच ना. तेंचेंय म्हणणें आसा ते अपील करतात आपल्या फॅमिली कडेन ते उलयतात तेंकांय सांगतात की कोणी पॅनीक जावचें न्ही.